पणजे महापौर पदाची माळ बीजेपीच्या गळ्यात पडपाची चिन्हां दिसतात। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण बाबूश गट बीजेपीच्या उमेदवाराक सपोर्ट करपाचो प्लॅन करता। बाबूश गटाचो उदय मडकयकार स्वता महापौर पदा खातीर इच्छुक आशिल्लो, मात ताजे वयल्या भ्रष्टाचाराचे आरोप ताच्या आड येतात। रोखडेच जावपा आशिल्ल्या सीसीपीच्या महापौर उपमहापौर पदाच्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पड्ड्या फाटल्यान कितें हालचाली चल्ल्यात ताचेर खासा रिपोर्ट। सध्याचे सीसीपीचे महापौर आणि उपमहापौर दोगांची टर्म रोखडीच सोंपता। अजून वेंचणुकीची तारीख जाहीर जाल्ली ना, मात ताचे पयलींच पड्ड्या फाटल्यो राजकीय हालचाली सुरू जाल्यात। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बाबूश गटांतलो उदय मडकयकार महापौराचे खुर्चे खातीर इत्सूक आशिल्लो। ते खातीर ताणें स्वता बाबूश गटाच्या नगरसेवकांची मिटींगूय घेतली। मिटींगेंत स्वता आपली इत्सा उलोवन दाखयली आनी आपले नांवूय जाहीर केलें। हाचेर हेर नगरसेवकांनी उपरांत वचून बाबूशा कडेन हरकत घेतली। मडकयकाराचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप आसात म्हूण नगरसेवकांक तो महापौर म्हूण नाका। आपलेच गटांतले नगरसेवकांचो विरोध पळोवन आतां मडकयकारान स्वता बाबूशाक महापौर पदा खातीर आपलो विचार करचो न्ही म्हूण सांगला। ह्या सगळ्याचेर बाबूशाक विचारल्यार बाबूश म्हणटा पयलीं वेंचणुकेची तारीख जाहीर जावनी मागीर पळोवया। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बाबूश बीजेपीचे पुंडलीक रावत देसायाक महापौर पदा खातीर पाठिंबो दिवंक शकता। उपमहापौर पदाचेर रेशीत बाबूश गटांतल्यान अस्मिता केरकार रेसीत आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। पेडणेचे रेल्वे स्टेशन हे फुडल्या काळात गोंयांतले सगळ्यात आधुनिक रेल्वे स्टेशन जातले। मोप्पा एअरपोर्टाक लागून पेडणेच्या रेल्वे स्टेशन सगळ्यांक यो वच करपाक सामके गरजेचे थारतले म्हूण ट्युरिझम मंत्री बाबू आजगांवकार उलयलो। एमपी लेड फंडांतल्यान पेडणे स्टेशनार नव्यान केल्ल्या यात्री सुविधांचे खासदार श्रीपाद नायकाच्या हाजिरीत उक्तावण जालें। हेचो विस्तार नंबर 1 जावपाक जाय सारको गोंयां भितर टॉपातलो टॉप पेडणे स्टेशन आसपाक जाय। त्या प्रमाणे आमी कामाक लागपाक जाय म्हाका दिसता, कारण तेजे वयल्यान जातलें। कोकण रेल्वेंतल्यान येवन खुबशे फॅसिलिटी आमकां मेळ्ळे। रोरो सेवा जाली, म्हाका दिसता तेजे भितरल्यान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करपाचें भाजी बिजी आसतली ते सगळे म्हाका दिसता फाल्यां एअरपोर्टांतल्यान जो कितें येतलो तो धंदो सुद्धा हे सायडींतल्यान कोकण रेल्वेंतल्यान चडांत चड आमचो व्हरपाक पडटलो। म्हणून हे स्टेशन नंबर 1 जावपाक जाय आनी तेज्यो सोयी भरपूर जावपाक जाय। जाल्यार म्हणजे म्हाका दिसता 100 लोकांक रावपाक बी सुविधा आशिल्ली। वताक रावचे पडटाले, पावसाक रावचे पडटाले। हांव जेन्ना हे स्टेशनाचेर येयल्लो एक दीस मुंबयच्यान येतना तरी खरोखर आमचे लोक पावसाक भिजताले आणि त्यामुळे मनाक आयलें की ही कोकण रेल्वे प्रयत्न करता, परंतु आमी खासदारकी जो आसा तो तुमचे खातीरच आसा, लोकां खातीर आसा ताचो उपयोग आमी कित्याक करचो न्हय। आणि म्हणूनच आमी हाचे कडेन प्रपोजल दवरलो आणि हे म्हणजे रस्तो आसलो तो खंय तरी हे जाल्लो, त्यामुळे रस्तो आणि ही शेड अशें म्हणून जवळ जवळ म्हाका दिसता 55 लाख रुपया त्या कामाक दिले। बारीक बारीक आनी कितें काम आसतलें, मागीर फ्लोरिंग आसतलें, सीट आसतलें। कांयच कल्पना दिनासतना आपल्याक गोवा राज्य प्रमुख पदावयल्यान काडलो। जर हांवें कितें भ्रष्टाचार वा चुकीचें काम केलां जाल्यार दाखोवचें म्हूण शिवप्रसाद जोशीन शिवसेनेच्या महाराष्ट्रांतल्या फुडाऱ्याक आवाहन केलां। शिवसेनेन शिवप्रसाद जोशीक काडून जितेश कामतीक गोवा राज्य शिवसेना प्रमुख म्हणून नियुक्त केला। अशा प्रकारे हकलपट्टी हांवें जर गरज ते केल्लें आसा। एक इलेक्शन लढला हांव, म्हाका सांगची 1 रुपया 1 पैसो हांवें शिवसेनेचो आयज पर्यंत घेतला जाल्यार म्हाका सांगचें तुवें खंय तरी भ्रश्टाचार केला म्हणून। शिवसेनेचो हांवें एकय पैसो घेवना, केन्नाच घेवना। म्हाका तें सांगपाक जाय आशिल्लें की अमको तुजेर आरोप आसा, तूं भायर सर। कांयच सांगू ना। आनी 2 वर्सां 4 हे आतां गोवा राज्य प्रमुख म्हाका दिसता एकच पार्टी आसा शिवसेना। आमचो आतां राज्य प्रमुख आसा तेका जर अशें जाता आनी आमकांय अशें जाता, कित्याक आमकां पळय आमचे भितर पार्टी भितर आमकां फूट घालून झगडे करून करपाची गरज ना। कित्याक काय म्हळ्यार आमकां जनतेक न्याय दिवपा लागून आमी हे पद घेतलेली आसा। नवो गोवा राज्य शिवसेना प्रमुख जितेश कामत म्हणटात जोशी पक्षाक वेळ दिनाशिल्लो म्हूण ताका काडला। कारण अशी आशिल्ली की ताणें म्हणजे ते टायम दिवंक पावनाशिल्ले। फाटले 2 म्हयने तांचे बँकेचे क्रेडीट सोसायटीचे पेन नेम मल्टीपर्पज क्रेडीट सोसायटी हाजें एक प्रकरण चालू आशिल्ल्या कारणान तांचेर एक आळ आशिल्ल्या कारणान ते 2 म्हयने ऑफिसान येवनाशिल्ले। तेन्ना कंप्लिटली तांकां वेळ दिवंक मेळनाशिल्लो। म्हणून वयर आमची जी लिडरशीप आसा ताणें ठरयल्ली की
राज्यप्रमुख तो आसतना आनी एक सहराज्यप्रमुख कसो नेमचो आणि म्हजी त्या जाग्यार नेमणूक केल्ली. म्हाका बरें दिसता आशिल्लें की तांणी जर तर स्पेसिफाय करून जर तर सांगिल्लें की आमी कसले तांकां पक्ष कार्य करपाक बाधा दिता. कारण तुमकां खबर आसा शिवसेना पार्टी ही एक गोंयची पयलींची पार्टी, ती दिसान दीस वाडत आसा. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक ब्रेक.